खूप शॉक लागलो आणि वी हर्ट इट टोटली. वी हॅव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस म्हणटात तशें मरण ताका दिसत आयलें. आनी त्याचे कार्यकर्ते आमचे कार्यकर्ते म्हणजे पोकळी निर्माण झाली. ती पोकळी कशी तरी आता भरून काडपाची जबाबदारी सगळ्यांची जाता. कोणीच एक्सपेक्ट करनासलें अशे पद्दतीन तें मरण आयलें. सो वी हॅव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस एट दीस स्टेज. हांव त्या फॅमिलीक हें दुख्ख सोंसपाची ताकद मागता देवा. आनी ताच्या आत्म्याक बरी शांती मेळची. कारण निस्वार्थीपणान जाणें काम केलां आनी आपल्या अख्खें आयुश्य यूथ म्हणून ताणें लोकां खातीर दिलां. ना रात ना दीस लोकांक पावतालो, समाजात सगळी कडेन पावतालो. फोंड्याच न्ही, पिवळ मळकय शिरोड्या जे जे कोण येता तांकां तो केन्ना सदांच पावतालो. आनी केन्नाच ताणें ना हो शब्द केलो. खंयच्याय संकटाक तो उबो रावतालो सगळ्यांक. आनी त्या खातीर चड दुख्ख जाता. समाजात एक बरो तरूण काम करता आनी अकस्मात आमच्यांतल्यान ना जालो त्या खातीर ती दुख्ख जाता. आनी ह्या दुख्खात आमी सगळे सहभागी आसा. कार्यकर्ते आमचे, हेचे कार्यकर्ते. आनी फुडें जबाबदारी मोठी पडल्या पण्णा मतदारसंघाच्या कार्यकर्त्यांची आनी बाकीच्यांची. ती जबाबदारी भरून काडपाचे प्रयत्न आमच्या मार्फत तरी जातले इतलें हांव सांगूंक शकता. आनी तेन्नाच ताका खरी श्रद्धांजली मेळटली अशें. त्याचे एक सातत्यान एक स्वप्न आसा तें म्हणल्यार आयडीचे. कारण पयर सुद्दां एक तेणें व्हिडिओ घातलेलो आसा तितून सुद्दां ताणें आयडीचोच उल्लेख केल्लो आसा की ब्लड बँक जावची, सिटी स्कॅन खुबश्यो मेडिकल फॅसिलिटी जावच्यो अशें ताका. आनी तो एक दोतोर न्ही, लोकांक तो परत परत बांबोळे व्हरतालो आनी ताका दिसतालें खुबश्या लोकांक ट्रिटमेंट करपाक तो फुडें सरतालो खंयच्याय. आनी ताका दिसतालें कोणा रक्त जाय, कोणा ऑपरेशन जाय, कोणा सिटी स्कॅन जाय. आनी त्या खातीर हांगा आसल्यार तें बेगीन जातलें आनी लोक बरो वाचूंक शकता, दुयेंत बरें जाता अशें तेजें मनां आशिल्लें. पूण तें बी तेजें पूर्ण करपाचें जबाबदारी कोणी तरी घेवं जाय. आनी एज अ फोंडेकार आमी सगळे आमी घेवची लागतली ती जबाबदारी. आनी सरकारान सांगलां न्ही सगळ्यो फॅसिलिटी दिता म्हणून. फाटल्या इलेक्शनाक मुख्यमंत्र्यान सांगलां सगळ्यो दितलो म्हणून. तर हांव मागतां सरकार कडेन, मुख्यमंत्र्या कडेन, हेल्थ मिनिस्टरा कडेन ताचें जें स्वप्न आयडी खातीर जें आशिल्लें तें आतां तरी पूर्णत्वाक व्हरून ह्यो सगळ्यो मेडिकल फॅसिलिटी लोकां पर्यंत आमच्या पावोवच्यो. सो तेजें कार्य कोण मुखार घेवन वचपाचें आतां तुमी जबाबदारी घेता आमी फोंड्याची. आसात न्ही, आमच्या बरोबर तेणें कार्य सुरू केल्लें. सुदिनाक अजून गुरू म्हणटालो तो. आनी तेंच कार्य आमकां व्हरपाची जबाबदारी आसा. आमी राजकारणांत आसा, समाज सेवेंत आसा आमी, आनी निश्चितूच ते फुडें वतले.